आज आम्ही केंद्रीय समितीची जी बैठक आपयल्ली ती बैठकीचो विषय इतलोच आशिल्लो की 11 तारखेक 4 वरांचेर मगो पक्ष म्हाळशेक नाल दवरून आपलो प्रचार सुरू करता निवडणुकीचो। 4 वरांचेर मगो पक्ष आपलो प्रचार सुरू करता आणि त्याच दिसा सांची फोंड्या तिस्कार पयली जाहीर सभा मगो पक्षाची घेवपाचो निर्णय जाल्लो आसा। फोंड्या 5:30 वरांचेर जाहीर सभा आग्यार ग्रावंडाचेर घेवपाचो निर्णय जाल्लो आसा। मगो पक्षाच्या आनी एक ठराव जाला तो असो की 30 डिसेंबर पर्यंत इच्छुक उमेदवारांनी मगो पक्षा कडेन अर्ज करचो। त्याच्या नंतर मगो पक्षाचो पार्लमेंटरी बोर्ड फॉर्म जातलो आणि ह्या अर्जाची छाननी केली वतली। आमी काम सगळ्या मतदारसंघात केल्लें आसा। आमी आमची तयारी दवरपाचें ठरयल्लें आसा। युतीची बोलणी आजून बसून खंयच फुडें वचूं ना। भाजपाची आमी वाट पळयता। भाजपा बरोबरचे युती आमी आजून सहभागी आसा आणि काही निर्णय आमचे ह्या केंद्रीय समितीत जाल्ले आसा। कोड ऑफ कंडक्ट आचारसंहिता लागसर हे निर्णय आमी राखून दवरिल्ले आसा। आमी भाजपा कडेन 2012 युती केल्ली तेन्ना आमी गडकऱ्या कडेन उलोवन ह्या गोंयचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार जर आसतलो जाल्यार आमी युती करतले अशें आमी त्या वेळार तांकां संकेत दिल्ले। त्या प्रमाणे 2012 मनोहर पर्रीकर लिडर जाले आणि युती जाली आणि युतीचें सरकार आयलें। पण मनोहर पर्रीकार अकस्मात दिल्ली वचचे लागल्या कारणान त्यांच्यातलोच एक मुख्यमंत्री आमचेर लादलो गेलो। आमकां विश्वासान न घेता तांणी लादलो गेलो। तेन्ना आमचें आजून आव्हान आसा अशें लिडरा अंडर आमी फुडें वचूंक शकना। हो केंद्रीय समितीचो निर्णय जाल्लो आसा। तांणी तांचो लिडर जाहीर करचो सारको, ताका शपथ दिवची आणि युतीची बोलणी तांणी करची अशें आमी शपथ दिवन तांणी करची हय आनी करची आनी तांणी हें करचें। कारण आमची युती ठरावीक आशिल्ली की मनोहर पर्रीकार मुख्यमंत्री आसतलो आणि आमी युती करतले।